गोंयान सध्या जे चल्लां ते पळयत जाल्यार कशी परिस्थिती आसा मरे की गोंयान आज भायलो आनी भितरली परिस्थिती निर्माण जाल्या. तातूंतल्यान कांय गजाली जेन्ना करेक्टीव आसता तेन्ना ताजो मनस्ताप एक जो दिल्लीवालो किंवा खंयचो आसा ताकाय भोगचो पडटा आनी हाका जबाबदार सरकार आसा. ज्या तरेन कन्वर्जना चल्ल्या, ज्या तरेन वेगवेगळे इश्यू घेवन जशे तरेन गोंयच्यो जमनी आज भायले घेवपाक लागल्या, तातूंतल्यान एक गोवा विरुद्ध भायलो परिस्थिती निर्माण जाल्या. आसागांव जे घडले तेच हांगा घडटा काय अशें दिसपाक लागिल्लें. पूण जेन्ना आमी व्हिडिओ पळयले आनी ज्या मनशाचो बॅकग्रावंड पळयलो, जो मनीस थंय गेल्लो पंचायतीन, ते पळयत जाल्यार आनी त्या व्हिडिओन ज्या तरेन निळकंठ बाब ताका कितें सांगता तें दिसता किंवा ताजो जो PA किंवा कोण PSO वॉटेवर दॅट इज तो ताका ज्या एरगंटली ताका सांगता तें दिसता तें पळयत जाल्यार आनी रस्त्याची आनी गाडयेची दिशा पळयत जाल्यार क्लियर कट दिसता की ताजी गाडी ताणें फुडल्यान लावन ब्लॉक केल्ली. हाजो अर्थ एक मिनिस्टर म्हणून तो जर रेल्वे करतालो आनी मागीर सगळें जाल्या उपरांत 4 जर ताजो कॉल आसा पुलिसाक जाल्यार 4 ते 10 मेरेन पुलीस कितें करताले एज फार एज दीस इन्सिडेंट इज कन्सर्न. आनी 10च्या उपरांत निळकंठ लोकांक एकठांय करता आनी व्हरता आनी सांगता की दादागिरीची भाशा की ताणें आपल्या कडेन दादागिरी केली म्हणून. दॅट मीन्स दीस इज जस्ट अ मॉब मेंटॅलिटी वीच इज बींग क्रिएटेड. आतां जे चल्लां ते फक्त दादागिरी चल्लां. आतां फक्त ही ब्लॅकमेलिंग टू सेटल द इश्यू. टू सेटल म्हणजे आतां पुलीस क्रॉस कंप्लेंट करून घेता. सी आय एम अ डिफेन्स लॉयर, आय नो हाव दीस थिंग्स वर्क इन द पुलीस स्टेशन. पयलो जो एक्यूज आसा तो एक कंप्लेंट करता, मागीर खरो जो विक्टीम आसता तो कंप्लेनी करपाक आनी क्रॉस कंप्लेंट आसा म्हणटा मागीर ताकाय भितर उडोवया तुकाय भितर उडोवया. ही परिस्थिती आसा. हे आमी जे लॉ अँड ऑर्डर मशिनरी गोंयान जी फेल जाल्या म्हणटा, CMचो जो डिपार्टमेंटा वयलो कंट्रोल केला ते म्हणटा ते हेच. हाजें कारण कितें? कारण आज पुलीस इन्स्टेड ऑफ हेडक्वॉर्टर्स आर सीन मोर इन सांकली. And there is one non-uniform police officer who has not worn uniform for last 3 years or 4 years. कित्याक ताजो युनिफॉर्म घालना तो? बाकी पुलीस ऑफिसरांनी कित्याक युनिफॉर्म घालपाचो? He has become PA to CM. This is the situation of Goa Police Department. ह्या गोष्टीची इन्क्वायरी जावची पडटली. दादागिरी आनी गर्दी करून जर हळर्णकर जर हे करूंक सोदता की आपूण सारको म्हणून, इट डजंट सीम दॅट वे. He may be a Delhiite or he may be from anywhere, and which is what is the problem which Goans are facing today because of Delhi Goa जे चालू आसा. पण हांगा जर ताची चूक ना आनी ताका जर खंय तरी दादागिरी करून जर त्रास करपाक सोदता जाल्यार वी वील नॉट टॉलरेट दीस बिकॉज ही इज ऑल्सो एन इंडियन सिटीजन. आनी व्हिडिओ प्रूफ पळयत जाल्यार कळून दिसता की चूक मिनिस्टराची आसा, चूक ताच्या PAची आसा. He should have a big heart to say this is something which has gone wrong and we will apologize for it. ही एक गजाल आसा. दुसरी गजाल, he is not a broker. We know his background which I have seen and said. He is a social activist. He has done good service to people and he might have gone for his house or whatever that has happened in the panchayat. But दादागिरी खंयच खोपून घेवपाक जायना and chief minister should intervene in this and find a best possible solution to this because खंय तरी मंत्र्यांची चूक शी आमकां दिसता.